न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। दर दिसा आमी ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान तुमकां वेगवेगळ्यो न्यूजाची म्हायती दिवपाचो यत्न करतात। तशेंच आयच्या दिसाक गोंयान कितें घडटा या कितें घडटलें हाची आमी तुमकां ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान म्हायती दिता। तर आतां आमी आयच्या फूल दिसाची म्हायती घेवया या खंयसर कितें जालें हाची जाण करून घेवया। तर आतां आमी गौरेशा कडल्यान आयच्या दिसाची न्यूज कितें आहा ती पळोवया। गौरेश, इंडिया आघाडी जी आसा ती परतून आतां नेटान काम करपा खातीर येता त्या मंगळारा तांच्यांनी बसका दवरिल्ली आसा। ह्या बसकेचेर आनी ह्या बसकेत ते कितले यशस्वी थारतात तेजेर ह्या इंडिया आघाडीचें भवितव्य आसा। ह्या बसकेत 2 म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जातली, ते म्हटल्यार जागे वांटप आनी त्याच बरोबर सर्वपक्षीय बसकांचे कार्यक्रम थारोवप हाजेर ही बसका जातली। 3.5 म्हयन्या उपरांत ही बसका जाता। फाटीं पटना, बेंगलोर आनी मुंबय उपरांत ही परतून 3.5 म्हयन्यांनी ही बसका जावपाची आसा। सो हे 2 मुद्दे हेजेर जातले। त्याच बरोबर 28 पक्षांच्या नेत्यांची उपस्थिती हातून लागतली। येता त्या 19 डिसेंबराक ह्या इंडिया आघाडीची बसका ही जावपाची आसा। थँक्यू गौरीश। गौरीशान आमकां जे आतां जे चलता जो न्यूज चालू आसा, इशू जो चालू आसा ताचेर तेणें बरीच आमकां म्हायती दिलेली आसा। तर आतां आमी उशा कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची नियाळ। उशा, सुकूर पर्वरी वाठारांत उदकाच्या टँकरांत घाणयारें उदक मेळ्ळें आनी ते घाणयारें उदक आसा व्हरून सुकूर वाठारांत रस्त्यार सोडटना दिसलें। आनी ह्या संदर्भान जो थळावो पंच आसा ताणें पर्वरी पुलिशेंत कागाळ नोंद केली आनी पुलिसांनी गाडयेचो नंबर पळोवन तशेंच त्या टँकर चालकाचो फोन ट्रेस करून त्या सुवातेर वचून ताका अटक केल्या। आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार गुडी पारोडा हांगा थळावाडी वाठारांत जो मसणीचो तांचो विशय इतलो तापलो की थळाव्यान वचून पंचाचेर कागाळ नोंद केली आनी थंय ते जे सिमेंटाचे खांबे घातलेले मसणीक आनी कांय दिसांनी थंय त्या दुरीक काडपाचे आसलेले, पूण एका जिम्मी ह्या थळाव्यान थंय येवन ते मोडून उडयले आनी ह्याच संदर्भांत ताणें पंचाचेर वचून कागाळ नोंद केली। आनी जेन्ना पुलिसाचो फोन पंचाक आयलो तेन्ना तांणी पुलीस स्टेशना थळाव्या वांगडा वचून सगळी जाल्ली चर्चा केली आनी उपरांत जे पंचान निर्णय घेतला की जिम्मी आसा ताचेर विरोधांत कागाळ नोंद करपाचो। आनी जी तिसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार पेडण्या कूळ मुणकाराची आयज बसका जाली आनी ह्या बसकेक कूळ मुणकार शेतकाऱ्यांनी मागणी केल्या की सरकारान तांचो बेगोबेग प्रश्न सुटावो करचो। तशेंच थंय थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकर बसके वेळार उपस्थित नासलेलो आनी जो आमचो आदलो मंत्री उपमुख्यमंत्री आसा तो बाबू आजगांवकर तो येयल्लो आनी ताणें सांगलां की आपूण कूळ मुणकाराच्या सदांच फाटल्यान आसतलो अशेंय ताणें उतर दिलें। ह्यो आमच्यो तिनूय तुमी पुराय बातम्यो पळोवच्यो 7च्या बुलेटिनांत। थँक्यू उशा। कूळ मुणकार हो इशू हाजो पयलींसान सुरू आसा। सो सगळ्या लोकांनी सरकाराची आस्त दवरला की ह्या कूळ मुणकाराची इशू वयल्यान की केन्ना ना कितें तरी सुटावो जातलो। तर आतां आमी संजना कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। संजना, आदले उपमुख्यमंत्री आनी आदले पेडणेचे आमदार बाबू आजगांवकर हाणें सांगलां की पेडणेच्यान परत एक फावट वेंचणूक लडोवपाची इत्सा दाखयला। 2027च्या वेंचणुकेन तो पेडणेच्यान रावपाचें आशिल्ल्याचें ताणें सांगलां। दुसरी बातमी म्हणल्यार PM विश्वकर्मा येवजण जी आसा, म्हणजे जे गोंयकार आपलो स्वताचो वेवसाय करपा खातीर इत्सूक आहा तेंच्यांनी PM विश्वकर्मा येवजणे वरवीं रजिस्टर जावन म्हणजे अवेल करूं शकता बेनिफिट्स।
सद्या पर्यंत 20,000 बेनिफिशरीन रजिस्टर केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें आसा. हे येवजणे खाला पात्र कारागिरांक सुरवातीक प्रशिक्षण आनी उपरांत 15,000चे टूल किट दिता आनी वेवसाय सुरू करपा खातीर स्टार्टींग 1 लाख ते 3 लाख पर्यंत राष्ट्रीय बँका वरवीं लोन दिवपाची फॅसिलिटी आसा. म्हणटकून जे कोण आतां हातून टेलर येता, ब्युटिशन्स येता आनी कोण अशे कारागीर येता, जेंकां कोणाक ह्या येवजणे वरवीं रजिस्टर जावपाचें आहा तांच्यांनी बेगीनूच जावचें अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा. थँक्यू संजना. संजना कडल्यान जी विश्वकर्मा जी येवजण आहा तेज्या बद्दल आमकां म्हायती मेळिल्ली आसा. सो हेजो लाव सगळ्यांनी घेवचो. तर आतां आमी रश्मी कडेन या, रश्मी कडल्यान जाणून घेवया. रश्मी. येस ऐश्वर्या, आयज 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो आसा. आयज तुमकां आमच्या साताच्या बुलेटिनान एक स्पेशल स्टोरी पळोवपाक मेळटली. जे इलेक्ट्रीक व्हेकल्स घेतात तेंच्या खातीर ही स्पेशल न्यूज, एक्चुली स्पेशल रिपोर्ट. गोंयान ह्यान फुडें आनीक चार्जिंग स्टेशन सरकार उबारचो ना अशें विधान वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी केला. ती कित्याक उबारची ना, तेची कारणां कितें, हे सगळो रिपोर्ट तुमकां आयज आमच्या साताच्या स्पेशल रिपोर्टान पळोवपाक मेळटलें. तुमी मुजरत पळोवची. दुसरी जी बातमी आसा ती कार्लोस परेरा आमदार, ताणें विधान केलां की सनबर्न गोंयान नाका. सनबर्नान एक्चुली अशें कांय ना की जे टुरिस्टांक एट्रॅक्ट करतात कशें. आनी क्रिसमस सिजनान हो सनबर्न जाता तेन्ना पयलीं जशें क्रिसमसा खातीर जावं इयर एंडिंगा खातीर लोक गोंयान येताले तशें आतां तरी येयनात. सो हे सगळ्या खातीर गोंयच्या पर्यटनाचो दर्जो देंवता. शिंदळकी जो गोंयान वेवसाय चलता तेचेर पुलिसांनी हेका तेका आनी कंप्लेन येसर रावनासतना स्वता कारवाय करपाची गरज आसा. ते पर्यटनाचें नांव पेड्ड्यार करता आनी बरेचशे विशय तांणी ह्या वेळार काडला. सो हे सगळो रिपोर्ट तुमकां आयज आमच्या साताच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटलो. येस. थँक्यू रश्मी. आतां रश्मीन आमकां आयच्या दिसाचें सांगलेलेंच आसा. जो सनबर्न हो जो इश्यू आहा पळय त्या बद्दल तेणें आमकां बरेंच कितें आमकां तेजे कडल्यान कळिल्लें आसा. सो आतां आमी आमच्या न्यूज रिपोर्टरा कडेन या, ताजे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची न्यूज. आयज आमी एक स्पेशल न्यूज रिपोर्ट घेवन येयल्लो आसा. तो एक म्हणल्यार डेटा आमी कलेक्ट केला. तुमकां खबर आसतलें मुख्यमंत्र्यान जी कोमुनिदाद जाग्यांत जी घरां आसा ती लिगलायज करपाचें थारायल्लें. आनी खऱ्यांनीच कितले इलिगलिटी चल्ले, एनक्रोचमेंट खबर कोणा कडेन डेटा नासलो. आयज आमकां हो डेटा हातीक मेळिल्लो आसा आनी फाटले 5 वर्सांचो आमी रिकॉर्ड काडल्यार टोटल 492 492 म्हणटा ती इलिगल एनक्रोचमेंट्स गोंयभरच्या कोमुनिदाद जागेन जाल्लेले आसा. भितरल्यो 199 म्हणटा ते उत्तर गोंयान आनी सावथ गोंयान म्हणटा ते वट्ट 309. आनी हितूंतल्यो 176 ज्यो केसीस आसात त्यो कोर्टान आनी आमचो सिवील कोर्ट मागीर मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर कोर्टान पेंडींग आसात. आनी भितरले 309 आसा त्यो हे केल्यात, भायर आयल्यात, तांकां निकालात काडल्यात, त्यो डिस्पोज केल्यात. आमी सामकी अशी स्क्रुटिनी करून दवरल्या. नॉर्थ गोवान कितके आसात ते, कितक्यो केसी पेंडींग आसात, कितक्यो केसी भायर आयल्यात, कितके केसीचे कोर्ट कितके हेजेर सुनावणी करपाक आमी साताच्या बुलेटिनान मांडटले. आनी एक म्हत्वाची गजाल म्हणटा ती सेरुला कोमुनिदाद प्रकरण खूब गाजलेलें हें. आनी आयरिश रोड्रिगीसान साळगांवचो आदलो आमदार दिलीप परुळेकर आड तेंच्यांनी एक याचिका घातलेली सेरुला कोमुनिदादा आड. ती कोर्टान पेंडींग ना, ती सरकार आपल्या पातळीचेर सोडयता असो अहवाल जो आमकां कलेक्टोरेटान दिला. त्या अहवालान दिसता सरकार हे आपले हितून परीन हाताळटा हें तेंच्यांनी अशें दाखोवन दिलां. थँक्यू समीप. आयच्या दिसाची जितली कितें घडणुकी आहा त्यो आमी ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान तुमच्या मुखार हाडून दवरिल्ल्योच आसा. तर तशेंच ह्यो न्यूज रूम बुलेटीन तशेंच ह्या म्हायत्या लागून वेगवेगळ्या न्यूजा लागून इंस्टा, फेसबूक, यूट्यूब हेजे सगळ्याचेर फॉलो करा. तशेंच कॅमेरामॅन हर्ष सयत ऐश्वर्या खोर्जवेकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. पोलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.